नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. अली खानजादे प्रकरणातल्या 3 दुबावितांचो मडगांव जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जामीन केलो मंजूर. किरकोळ वादांतल्यान अली खानजादेचो खून केल्ल्यान तिगूय आशिल्ले अटकेत. दिवचलची एक माध्यमिक शाळा फोडपाची घडली घडणूक. चोरांनी नेमके कितें चोरले ते मात कळूंक ना. चोरी करपाक वापरिल्ली शस्त्रां चोरांनी शाळेतच सोडून काडली पोळ. सुरावली अंडरपासा लागीं उपराशिल्लो कोयराचो प्रस्न. संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर केला दुर्लक्ष, थळाव्यांचो आरोप. आंदोलना वेळार टीसीपीच्या कार्यालयातल्यो फायली गायब. मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरप्यांचेर जातली कायदेशीर कारवाय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. बुधवारा बीएसीची जाली बसका. खासगी दीस आशिल्ल्यान पयलेच दिसा अर्थसंकल्प मांडपाक विरोधकांनी घेतली हरकत. फकत बदली पुरो जायना पूण संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्याक बेगोबेग करात निलंबीत. युरीन केली मागणी. आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान 39A कलमा आड आंदोलनाक जाहीरपणान दिला तेंको. मजगती सभापतीन 6 मार्चाक अर्थसंकल्प सादर करपाचे आशिल्ल्यान विधानसभेचे वेळापत्रकय केले जाहीर. आता पळयात खबरो विस्तारान. दिवचल शारांतली एक माध्यमिक शाळा फोडपाची घडणूक घडल्या. ही चोरी बुधवारा मध्यान राती घडल्या असो अदमास आसा. सध्या पुलीस तपास करतात. दिवचल शहरातली एक माध्यमिक शाळा फोडपाची घडणूक घडल्या. शाळा इमारतीच्या फाटले वटेन आशिल्ल्या झाडा वयल्यान चोर इमारतीच्या पयल्या माळ्याचेर देवले असो अदमास आसा. चोरांनी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचे कॅबिना सयत ऑफिस आनी स्टाफ रूमांतली कपाटां फोडली. चोरांनी नेमके कितें चोरलां तें मात कळूंक ना. घडणूक ताळा वचून पुलिसांनी चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. चोरांनी शाळेंतली सीसीटीव्ही कॅमेरा बागोवन दवरल्याचें दिसून आयला. चोरी करपाक वापरिल्ली आवतां चोरांनी शाळेतच सोडून पळ काडला. गोमंतक टीव्ही खातीर नार्वेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. नगर नियोजन मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरपी आंदोलकां आड कारवाय जातली. घराचेर मोर्चा व्हरपाची कृती अयोग्य आसून हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आंदोलना वेळार टीसीपी खात्याच्या कार्यालयांतल्यान कांय फायली गायब जाल्यात. हे विशीं अधिकाऱ्यान पणजी पुलिशेंत कागाळ केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आणि एकंदर फाटल्या 4-5 दीस जो इन्सिडन्स ज्या पद्दतीन भासयलो वता की कोणाचे तरी अन्याय जाता म्हणून, त्या खातीर हांगासर ज्या फोरमाचेर जेणी ज्या पद्दतीचे डिस्कशन्स करपाक जाय, ज्या पद्दतीचें आंदोलन करपाक जाय तें कायद्यान आंदोलन करचें. बट ज्या पद्दतीन हांवें दिसताय म्हटलां म्हणजे जेका आंदोलनाची मर्यादा ओलांडून आमच्या एखाद्या मंत्र्याचे घरा कडेन वचप आनी तेजें घर उद्ध्वस्त करपाचो, ताका बाकी ताका मारपाचो, हेजो तेजो प्रयत्न करप, गाळी थवप आनी अशा पद्दतीचो प्रयत्न जर केला पळय तातूंतल्यान आतां एकटोय सुटचो ना. ताजेर कडक एक्शन जी आसा पळय ती आमी घेतले. कारण एक खंय तरी लिमीट जी आसा पळय ती लिमीट तेंच्यांनी क्रॉस केल्ली आसा, म्हणजे सरळ म्हणणें. आनी तें तांकां सगळ्या जाणांक भोगचें पडटलें. सरळ आसा. कारण आंदोलन करपाक प्रत्येक फावटी मार्ग आसा आनी तें आंदोलन तेंच्यांनी त्या मार्गान करपाक जाय. तेंच्यांनी लॉ एंड ऑर्डर आपल्या हातांत घेतल्या पळय न्ही, ते लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेतलं ते एकटोय मनीस सुटचो ना. तेंचेर केसीस जातल्यो काय कशें कितें? तूं थोड्या दिसांनी पळयतलो. फक्त केसीस न्ही, तेजेर जाता तितकी कडक एक्शन जाता. तशेंच सीएम आमी पयलें जो मॅन हँडल म्हणटाले एक आमदाराक, सो ताजो इशू. त्याच बरोबर रातचो एखाद्या ऑफिसान रावप रातभर. म्हाका सांग, एखाद्या ऑफिसान 6 जाली ऑफिस सोंपता, थंय रावपाची कितें गरज आशिल्ली? आमी तरी सुद्दां लेडीज आशिल्ले म्हणून रावपाक सांगले. आज उपाट पुडो आमी रातची जर भायर काडली जाल्यार लेडीजांक भायर काडली म्हणटाले म्हणून आमी ताका परत सांगलें की बाबा तुज्या बरोबर महिला आसा पण रातच्या एखाद्या ऑफिसान न्हिदप. आतां त्या ऑफिसान आयज कंप्लेन दिल्या फायली चोरीक गेल्यो म्हणून आपल्यो. त्या फायली आतां फायली कोणाच्या घरा कडेन सोदप आनी त्या लोकांच्यो ज्यो फायली सुद्दां त्यो आतां कोणाच्या घरा कडल्यान आमी हाडप. त्या ऑफिसांतल्यान कंप्लेन दिल्या. तिणी आतां त्या लेडी ऑफिसर आशिल्ली पळय न्ही, तिणी कंप्लेन दिल्ली आसा. आपल्याक वेगवेगळ्यो गाळी चोवल्यो किंवा आपल्याक वेगवेगळ्या प्रकारे केल्या तेजेर एक्शन करता. तेजेर मागीर शी इज नॉट अ लेडी. मागीर तिच्या ज्या पद्दतीन तिका पुलीस प्रोटेक्शनान भायर काडचें पडलें. रातभर रावपाची गरज नासली न्ही. आनी रातच्या ऑफिसान रावत नासलें काम तर आंदोलन करचें कोणी ऑफिसाच्या भायर येवन करचें आसलें.
ताका रावपाक जाय आसलें आझाद मैदानाचेर आंदोलन करताले तें करचें आसलें किंवा ऑफिसाच्या भायर करपाचें ऑफिसान भितर रावन आंदोलन जातलें ताका दुसरे दीस सकाळीं बी आमदाराकूय सांगलेलें की तूं बरे भशेन भायर सर म्हणून थंयसर पुलिसांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या तुमच्या प्रेसाच्या उजीर केल्या की ताका सांगलां की तूं थंयच्यान भायर सर की भायर सरप कारण तूं हांगासर रावल्या कारणान शेनवार आनी आयतार थंय आमी बसोन रावतले अरे बसोन राव ऑफिसान बसून रावपाचें कसलें आंदोलन करपाचें ऑफिसाच्या भायर बसून राव आनी आंदोलन कर आमी ऑफिसाच्या भायर बसून रावलो ताका थंयसलो धांवडून घातलाचो ना ऑफिसाच्या भितर आशिल्लो ताका थंयचो उखलून हाडटालो तो आपूण पडला म्हणून सांगता खंय तरी आमी काल पर्यंत जे आसले पयलीं आमकांय दिसतालें की बाबा हय इज अ कलीग इज अ MLA प्रॉपर वेतल्यान ताका काल पर्यंत सांगलेलें की आमी तुजें एखादें चल आंदोलन केलें ठीक आसा बाबा म्हणून पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी चलयलां आनी ज्या पद्दतीन फुडें वचूंक सोदता पयलीं हें एक गोंय वेगळ्या पद्दतीच्या विचारसरणीन फुडें व्हरपाची शक्ती आसा ते अशें सोडचो ना आनी अशा पद्दतीची मेंटेलिटी जी आसा पयलीं ही गोंयांत चलची ना बुधवारा BACची बसका जाली खासगी दीस आशिल्ल्यान पयलेच दिसा अर्थसंकल्प मांडपाक विरोधकांनी हरकत घेतली आमदार विरेशाचेर पुलिसांनी केल्ल्या वागणुकेक लागून गोंयच्या राजकारणात नवो वाद सुरू जाला फकत बदली पुरो जायना पूण संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्याक बेगोबेग निलंबीत करचो अशी खर मागणी आमदार युरी आलेमावान केल्या मजगती TCP खात्या कडेन संबंदीत प्रस्न विधानसभेत वेळार हाताळटले अशें आपल्याक आश्वासन दिल्याची माहिती आमदार विरेशान दिली तशेंच अर्थसंकल्प शुक्रारा सादर जावपाक लागून खासगी कामकाजाचो एक दीस उणो जातलो अर्थसंकल्प हेर दिसा मांडपाची मागणी हांवें केल्ली अशें आमदार विजयान बसके उपरांत सांगलें एडवायजरी कमिटीची मिटींग जी पळय आसा ही ती स्पेसिफिकली आमचे येता तें सेशन जे 6 तारखेक 6 मार्चाक सुरू जातलें तितून ट्रान्जॅक्ट करपाचें जें पळय बिजनेस आसा त्या बिजनेसाच्या बद्दल आसतली तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलो विशय सांगता हांव की आज पर्यंत टील 24 ऑफ फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आनी अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832 तेजे नंतर बाकीचे जे पळय हे आसा आमचे बिजनेस 0 अवर्स मागीर ऑब्युच्युरी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पेपर टू बी लेट डावन इन द हावस कॉलिंग अटेन्शन्स ह्यो सगळ्यो गजाली आसतात पुन्हा तेच्याच बरोबर कशें आसा की प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द इयर 25-26 थर्ड बॅच हो एक आमचो एजेंडाचेर सब्जेक्ट आसा ना आमचे सगळे प्रायवेट मेंबर्स बिल्स जी आमी BACन घातल्या आनी हेजे पयलीं आमचे घेवंक ना ह्या बाबतींत आमी सगळ्यांनी सांगलेलें आसा प्लस जे टायमार आमचे कॉलिंग एटेन्शन हांव क्वेश्चन्स घालता हांव क्वेश्चन आमचे फावटी कितें जाता विथीन 48 hours आमकां बिजनस मेळना होय मांडला आनी हो जो बिजनस प्रामुख्यान TCP डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की TCP डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले शुक्रारा आमचो प्रायवेट मेंबर आमकां दिवपाचो प्रायवेट मेंबर म्हणटा ते एक MLAचो हक्क आनी प्रायवेट मेंबर डे म्हणून दवरता इज एज पर द स्टॅट्यूट्स शुक्रार म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर डे आतां आनी शुक्रारा सेशन केलां बजेट शुक्रारा प्रेजेंट केलां आनी प्रायवेट मेंबर डे उडयला पयलो धपक्याक स्टार्टिंगूच कायदो मोडून म्हणल्यार कन्वेन्शन तोडून सेशन सुरवात करतात म्हणल्यार एक बॅड सुरवात वायट सुरवात हाजेर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर अशें आहा की शुक्रार खंय बरो हो मूर्त थंय बरो बजेट प्रेजेंट करता हांवें म्हणलें बरो जुम्मे के जुम्मे घालता बरो एक्चुली शुक्रार आमी सेक्युलर देश शुक्राराक मूर्त लागून बजेटा प्रेजेंट करपाक लागले जाल्यार आमी प्रोग्रेसीव स्टेट करूं काय कितें तें प्रश्न जातो कळ्ळो काय regards to the issues of how Viresh Borkar was manhandled, मुखेलमंत्री आमी सांगलेलें आसा ते इमिजिएटली PI टर्मिनेट जावपाक जाय टर्मिनल सस्पेंड तेणें उतर दिलेलें आसा की ही इज गोईंग टू आतां सद्या तेजें इन्वेस्टिगेशन जाता एंड ही वील शॉर्टली मेक शुअर दॅट पर्टिक्युलर PI हॅज टू बी बुक्ड फॉर वॉट एवर ही हॅज डन हेजेय चर्चा जाली क्वेश्चन आवर जे 48 hours प्रायर जे दिवपाक जाय हिंगा कितें जाता समज एक तिकट क्वेश्चन येयलें जाल्यार ते मागीर ते दुसरे डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर कोताय आनी मागीर अनस्टार्ट करून उडयता हे इतली वर्सां ही प्रथा जाल्या ऑनरेबल स्पीकर हॅज सेड असलें हें ह्या सेशनाक जावचें ना
कलम 39A गोंयांत खातीर राजकारण गरम जायत आसा. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवालान ह्या कलमा आड आंदोलनाक जाहीरपणान तेंको दिला आनी खाशेलें अधिवेशन आपोवपाची आनी कलम 39A रद्द करपाची खर मागणी केल्या. मजगती सभापती गणेश गांवकारान 6 मार्चाक मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करपाचे आशिल्ल्यान विधानसभेचे वेळापत्रकय जाहीर केल्ल्याची म्हायती दिली. तशेंच आमदार विरेशान बसकेत येवन चर्चा करची अशी मागणी केली. गोंयच्या राजकारणात नेमकें कितें घडटा तें पळयात. गोंयांत कलम 39A आड आंदोलनाक आप पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान पुराय तेंको जाहीर केला. हे फाटभुंयेर ताणें बेगोबेग खाशेलें अधिवेशन करपाचोय उलो मारला आनी हो कलम रद्द करपाची मागणी केल्या. दुसरे वाटेन दोतोर प्रमोद सावंतान 6 मार्चाक 2026-27 वर्साचे राज्य अर्थसंकल्प सादर करतले. सभापती गणेश गांवकारान दिल्ले म्हायती प्रमाण 9 आनी 10 मार्चाक अर्थसंकल्पाचेर सामान्य चर्चा जातली. अनुदानाची मागणी 11 मार्चा सावन चर्चा सुरू जातली जाल्यार विधेयक 27 मार्चाक समन जावपाचे आसात. खंयच्योय गजाली चर्चा केल्यार सुट्टा. आमदार विरेशान बसकेत हजर रावन मुद्दे मांडचे अशें सभापती गणेश गांवकारान सांगले. मजगती कलम 39A आनी अर्थसंकल्प अधिवेशन ह्या दोनूय घडामोडींक लागून फुडले कांय दीस गोंयच्या राजकारणात व्हड ताण निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. I am told that Section 39A of Goa TCP Act provides an opportunity for huge corruption to various ministers and various officers in Goa, and because of which the people of Goa are very fed up, and it is the demand of people of Goa that Section 39A should be abolished. I make an appeal to the Chief Minister of Goa that this section should be immediately abolished. Even if they have to call a special assembly session, they should call a special assembly session and they should abolish this particular section, and I lend my support to this movement. Thank you so much. विषय कसो जाले तुमकां सांगता की तो एक कलीग आमचो म्हणजे फ्रेंड तो मेंबरय जालो आनी म्हाका दिसलें कित्याक की तेजे आरोग्या विशीं तक्रार आसा म्हणून हांव गेल्लो थंय आनी आज मिटींग आसलेली फर्स्ट डे आमची BSCची आनी तो विरेश बाब जो पळय आसा पळय तो ऑनरेबल मेंबर आसा म्हणजे कमिटी मेंबर आसा BSCचो. ताका ताणें म्हणलें तूं फाल्यांची मिटींग एटेंड कर, मागीर तुजें कितें पयशें आसा तितून भितर म्हणल्यार आमी इंटरव्यू करना, मिटींग एटेंड कर, तें कितें कामकाज आसा तितून भितर भाग घे, तुजें कितें म्हणणें आसा तें मांड, तें आमकां रिकॉर्डूय करपाक मेळटलें. आनी तुजेर कितें जर समज तर आमी करपाक शकतले की हावजांक डिबेट करून जाल्यार मागीर तुजेर चर्चा करया. ताका तें आतां सांगपाक गेलो आनी तेन्ना ताका हांवें एक रिक्वेस्टूय केल्ली की खंयच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो चर्चेंतल्यान बरे भाशेन चर्चा करून सुट्टा आनी जें पळय कितें पळय लोकांक लागून करपाक जाय तें करपाचोच आमकां सगळ्या लोकांनी निवडून दिल्या. आनी मागीर आतां तेजे कडेन उलोवन हांव नंतरूय माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो, मुख्यमंत्र्यान ताका कितें ऑफर्स दिली पूण लास्ट मागीर कशें आसा की ताका जी गजाल पळय पसंत आसा ती स्विकारली. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. नावेली वाठारांतले एका घराचे जनेल फोडून चोर घरांत घुसले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी 4 इंग्लीश सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी रोख रक्कम फारायली. घराचो धनी विदेशांत काम करता. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. नावेली बाग हो नावेली आमी कटक म्हणटा थिंग पडला आनी आमचे एरिया म्हाका दिसता एक 40 घरां आसा आमच्या गांवांत आनी केन्ना लायफान चोरी म्हणटी जायनासली. आज हे फर्स्ट टायम आमच्या गांवांत ही चोरी जाल्या आनी मातसो रातची जाली कळना तुका. आनी आज आमी सांजे वखदां 5 सुमार आमच्या एकल्या भुरग्यान देड रुपयान चोयले कित्याक ही लंडन गेल्या फकत 16 तारीख गेली लंडन आनी आज 5-6 दीस जाले. तेन्ना जी सडनली चोरी जाल्या म्हणटकच सामकें ते देड रुपयान कळ्ळें आनी गांवच्याकान सांगलें बाबा देड रुपया ना न्हू. तेन्ना आमी काजन तेंगे आय ते येयले आनी आमी चोयल्या फकत देड फोन केलो आय सगळें भितर. मागीर आमी पुलिसांक आपयले आनी पुलीस येयले आमी मिडियाक आपयले. आमी बाबा संतोश तुका हांव देव बरें करना तर रोखडोच आमचो येयले आपयता येता. किती वेळ सद्या कॅश थोडे कॅश 2-3 हजार कितें उरलेली न्ही आनी कांय उरना आनी थोडे सोऱ्या बाटली आहले भितर आमचे भायल सोरो आहलो ते वयले हायर कांय उरलें ना. हें तशी आहा. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेत IPB प्रकल्पाविशीं चर्चा जाली. 8 ते 10 IPB प्रकल्पांमदल्या 7 प्रकल्पांक प्राथमीक मान्यताय मेळ्ळ्या. तशेंच सगळे प्रकल्प सरकारी उद्देगीक वसणुकीचे आशिल्ले अशी म्हायती
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मजगती कलम 39A विशीं मंत्री विश्वजीत राणे सयत मुख्यमंत्र्यान उलोवपाक टाळ्ळे. जे कितें सांगपाचें आशिल्लें तें कालूच सांगलें अशें मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. बीबीचे जवळपास एक 8 ते 10 प्रोजेक्ट आशिल्ले वेगवेगळे भितरले 6 ते 7 प्रोजेक्ट हे प्रिलिमिनरी एप्रूव जाल्या. अजून लिस्ट आनी बाकीचो जो आहा पळय लिस्ट सबमीट करपाक लायता. अकॉर्डिंग टू दॅट वेगवेगळे पिसुल्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतली किंवा थिवीम इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतली ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जाल्या. ताजे डिटेलान जे आहा पळय एक 10-15 इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा. बट इट इज ऑल प्रोजेक्ट इन गव्हर्मेंट इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा. बाकीचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅबिनेटान 39A कितें डिस्कस जाल्लें कॅबिनेट मिटिंगेंत 39A डिस्कशन कित्याक विश्वजीत राणे एंड मिटींग 39A कितें जालें स्क्रॅप जावंक शकता विषय ताका सांगला आमी. राजदीप नायकान 70च्या लोकांचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान वाळपय पुलीस स्टेशनात राजदीपा आड कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 3 दीस पयलीं एका आंदोलना वेळार राजदीप नायकान 70च्या 45,000 गोरवांक असो उल्लेख करून 70कारांची भावना दुखयल्ली. देखून 28 फेब्रुवारी मेरेन लोकांची जाहीर माफी मागूं ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी 70च्या लोकांनी दिल्या. तरी एक वेगळें राज्य कर आणि विश्वजीत राणेन थंयचो राजा कर आणि ते अख्ख्या खा. कारण तुम्ही थंयचे पोचले धमकी दिल्ली न्ही 45,000 लोक घेऊन देवतले म्हणून. ती 45,000 गोरवां पोचले जायत पूण अख्ख्या गोंयान आसा ती गोरवां न्ही आणि तू आणि प्रमोद सावंत दोगूय जण आमी एकी कडेन जमता न्हू. जमता जाल्यार प्रमोद सावंतान आणि प्रमोदाचे बायलेन दोगांयनी साखळेचे वेगळे राज्य करचे आणि तेजे राज्य करचे. 70चे लोक सुशिक्षीत आहा आणि शब्दाक जागपी आहा. हे ताका खबर आसा सुद्दां जाल्यार तेणी ही मिस्टेक केल्या आणि ही मिस्टेक केल्या पळय ती ताका खूब म्हारग पडटली. आणि तेणी 70न आतां नाटकां करतना सांबाळून करची पडटली. जर तो हय आमी गोरवां घेवन थंय ते स्टेजीर येतले ताका सोडचें ना. तेन्ना ताका खबर आहा इतिहास 70कारांचो. ह्या आदी जो इतिहास घडयला तो 70सून घडला. इतके जाणा जावन सोडून सुद्दां ही मुर्खपणाची भाशा तो जो उलयला तेजें पनिशमेंट ताका मेळटलें. आनी तेणी जर ते बरे भशेन निभयलें आमी निभोवपाचो अल्टिमेटम दिला ताका. तेणी जर ते न निभोवंक ना आनी तो ते वाडयता जाल्यार मागीर ताचो परिणाम ताका भोगचो पडटलो. की काल आमचो राजदीप नायक हेणे एक 70च्या लोकांचेर एक विधान केल्लें आसा की 70चे लोक हे बाबान म्हणजे अशें की पोसलेले आसा गोरवां म्हटलेलें आसा आमकां. पूण त्या विधानाचो आमी खंडन करता निशेध करता. कित्याक जाणा आमी 70चे लोक सगळे जागरूक आनी प्रतिश्ठीत नागरीक आसा. आमी कोण गोरवां अशें आमी म्हणिना. आमी एक बरे समाजान बरें वावरता. सो त्या खातीर हे खंडन करता आमी तेजो एक तेजें विधान केल्लें तें. ताका एकूच आमी सांगूंक सोदता की तूं एक व्हडलो कलाकार आसा आनी 70न सुद्दां भरपूर कलाकार जल्मल्ले आसा. त्या खातीर आमी तुका त्याच नजरेन पळयता. आमी तुका एक कलाकार बरो नजरेन पळयता. पूण जे तुवें काल उलयला सोशल मिडियाचेर तें आमकां आवडोंक ना तुजें. आज तू ज्या पवित्र भुमीचेर आझाद मैदानाचेर रावन आमकां 70कारांक गोरवां म्हटलेली आहा हो तुजो शब्द तुका ह्या 70च्या पवित्र भुमीन येवन फाटी घेवचो पडटलो. 70कारांची तुका माफी मागची पडटली. जर तुवें आमकां गोरवां म्हटलां आनी ह्यो तुका 3 दिसांचो टायम दिल्लो आहा 70कारांनी त्या 3 दिसाच्या टायमा भितर तुज्या कडेन जर जायना जाल्यार ही जी गोरवां म्हटल्या तुवें ती तुका शिंगारूय घेवंक फाटी सरची ना. जे तुम्ही नाट्य कलाकार जावन अशी भाशा उलयली कित्याक आमी 70चे कलाकार एक म्हणजे बऱ्या मनान सगळ्यांचो आमी
स्वागत करता आमच्या सत्तरीन. पूण तुमी एक सत्तरी वासींक आमकां गोरवां म्हणून जेन्ना मानली तेन्ना आमकां खूब वायट दिसलें. पूण आयज आमी सांगूंक सोदता की एक कलाकार म्हणून तुमी शुन्य आसा. कित्याक कलाकारा कडल्यान जी मॅसेज वयता ती खरें म्हटल्यार बरी वयता मॅसेज. की तेंचे विचार आमी लोक खूब अशे नाटकां पळोवन ते विचार घेता, आपल्या जिवनान ते आत्मसात करता. पूण आयज तुमी कलाकार म्हणून खरेंच शुन्य आसा. आयज आमी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे सगळे वाळपयेन सत्तरीचे लोक जे आसा एकठांय जाल्ले आसा. तो एकठांय जे आमी जाला ते एज अ पॉलिटिकल पर्सन किंवा एक हांव मुस्लीम किंवा ते हिंदू आनी ते क्रिश्चन म्हूण जावं ना, सगळे जातीचे लोक सगळे सत्तरीकार एकजूट जावन हाचेर येयला कंडेम करपाक की काल जो राजदीप नायक हेणी जो व्हिडिओ व्हायरल केला जेतून तेणी वाळपयचे सत्तरीचे जनताक 45,000 जे कितें आसा लोक न्ही ती कितें गोरवां अशें म्हणून कितें तरी तेणी कमेंट पास केला आनी ते लोकांक अक्षरशः मनाक दुखला की तेणी सत्तरीच अशें न्ही खंयचेच क्षेत्राक अशें टिप्पणी करपाचो हक्क ताका कॉन्स्टिट्यूशन दिना. सरळ सत्तरीची जनता म्हणजे गोरवां अशी म्हटलेली आसा आनी तो आपूण बरो म्हणटा म्हण तेजो हांव सगळ्यात पयलीं निशेध करता. आमच्या सगळ्या सत्तरीच्या जनतेच्या वतीन तेजो निशेध करता. गोंयांत राजकीय वातावरण तापिल्लें आसून लेगीत आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परबाचेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी खर टिका केली. वैयक्तीक महत्वाकांक्षा आनी अपरिपक्वताय वक्तव्यांचो आरोप करून काँग्रेस पक्षान आरजीपीच्या नेतृत्वाचेर प्रस्न निर्माण केला. पळयात पुराय बातमी. एके वाटेन राज्यात कलम 39A रद्द करपा खातीर व्हडलें आंदोलन सुरू आसा. तशेंच गोंयच्या हिताचो प्रश्न प्रलंबीत आसा. अशा वेळार मनोज परब युती कडेन चर्चा करपाक व्यस्त आसात. तांचें लक्ष फकत आमदार जावपाच्या वैयक्तीक म्हत्वाकांक्षेचेर आसा अशी खर टिका काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकरान केला. मजगतीं मनोज परबाची वागणूक अपरिपक्व आसा. विरिशान मनोजाच्या बदलाक आरजीपीच्या पक्षाचें फुडारपण करचें अशें आमकां जाय जाल्यार म्हणूं येतालें, पूण त्या पावण्यार वचपाची आमची इच्छा ना. मनोजान आमच्या अध्यक्षाचेर विधान करचे पयलीं बारीकसाणेन विचार करचो असो सल्लो दक्षिण गोंयचो काँग्रेस फुडारी सावियो डी सिल्वान दिलो. आझाद मैदानाचेर जाली त्या मिटिंगेन सगळे उलोवपी 39A उलयले. सगळे उलोवपी कशा पद्दतीन विरेशाचेर अन्याय जालो, पुलिसांनी तेचेर कशे रितीन ताका ओडून हाडलो ह्या विशयाचेर उलयले. सगळे उलोवपी सगळे लिडर उलयले की 39A गोंय खातीर, गोंयच्या जमिनी खातीर, गोंयच्या अस्मिताये खातीर कशें हानिकारक आसा हें उलयले. पूण हो तुकाराम परब खंयच्या विशयाचेर उलयलो? एलायन्साचेर उलयलो. हेचें पुराय भाशण फक्त एलायन्साचेर, फक्त इलेक्शन, फक्त सत्ता कशी आपणाक मेळटली, आपूण आमदार कसो जातलो, आपूण मंत्री कसो जातलो हेच चिंतून तेचें भाशण काडून पळया गोंयकारांनो. तेचें भाशण परतून एकदां नियाळून पळया. तेचें सगळें भाशण एलायन्स करूंक जाय. अरे आयज 39A हें रद्द कशें जातलें? विरेश बोरकाराचें हेल्थ बिगाडचें ना कशें? ह्या विशयाचेर तो उलयलो ना. आयज तो एलायन्स वचात थंय एलायन्स करुया. एलायन्स सगळ्यांक जाय. जें गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. तुका एकट्याक जाय तें जावचें ना. आनी तुका एकट्याक जाय एलायन्स म्हूण तूं आमच्या अध्यक्षाचेर, आमच्या पार्टीचेर आरोप करूंक शकना. तुका कोणीच अधिकार दिवंक ना. तशेंच तेजेर एक एटॅक जालो जे कशे पद्दतीन ताका सेकंड फ्लोरारसून सकयल हाडलो हेचेर विरोध करून एक उलो जालो. तशेंच 39A हाचेर हो स्क्रॅप करपाक आमचे बाब अमरनाथ पणजेकरान सगळें सांगलां जे हो जालो जे प्रोटेस्ट, बट इट लूक लायक अ पॉलिटिकल, सगळे पॉलिटिकल पार्टीज सगळे आशिल्ले पूण हांगाच इट वॉज ऑल डायवर्टेड. एकूच मुद्दो उलयताले ते एलायन्साचेर. हांव नको हो जो तुकाराम परब जे आज आमकां एक्यूज करता, जे आमचे प्रेजिडेंटाक हो BJP म्हणून, काल आजोच कार्यकर्ता विश्वेश नायकाक तेजे तोंडाक धरून कितें केलें तें पळयात तुमी. हाचेर गमता की हो CMाक एटॅक करूंक दिना. हाचेर काल सामकें सिद्ध जालां की हो B टीम हो BJP आनी हो CMाचो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
अली खानजादे खून प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या 3 जाणांचो बिरेस्तारा मडगांव जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केलो. सय्यद लतीफ, अलाम शाह आनी उबेदुल्ला मखंदार हांचो जामीन मंजूर केला. किरकोळ कारणावयल्यान 3 जाणांनी मेळून अली खानजादे हाचो सुन्नी गुलिस्तान मशिदी कडेन खून केल्लो. ह्या प्रकरणात 3 जाण न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ले. जो मस्जिद आसा कोकणात थंय एक मर्डर जाल्लो आणि 8 जाणां अरेस्ट केले. 2 जाणां एंटिसिपेटरी घातलेली. एंटिसिपेटरी वॉज रिजेक्टेड अँड वी हॅड फायल्ड अ बेल एप्लिकेशन, रेग्युलर बेल वी हॅड फायल्ड फॉर द 3 एक्यूज एप्लिकंट्स आय मस्ट से. उबेदुल्ला, तेजे उपरांत आसलो सय्यद लतीफ आनी आलम, ह्या 3 जाणां बेल घातलेली. ती बेल आयज आमकां ग्रांट जाल्या विथ 2 लोकल शुअरिटीज आनी देर इज अ रिस्ट्रिक्शन की तेणी त्या मस्जिदी सायडीन तेणी भोंवपाक जायना किंवा मस्जिदी वचपाक जायना. दीस इज द रिस्ट्रिक्शन. सो 3 बेल्स आर ग्रांटेड टुडे. आनी कितें कंडिशन ना सध्या तरी 2च कंडिशनां. वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर बिकॉज ओपन कोर्टान ही ऑर्डर प्रोनावन्स जाल्ली. तेणी 2 कंडिशनां आमकां जजान मेन्शन केल्ली. सो वेटिंग फॉर द डिटेल ऑर्डर आनी शुअरिटी आमी आयज दिवन त्या एप्लिकंट्सांक जे एक्यूज आसा तांकां भायर काडटले. कितें को एक्यूज म्हणून फ्रेम केल्ले तांकां एक्चुअली एज पर द से फायल्ड बाय द पुलीस तांकां दे हॅव बीन बुक्ड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी. सो वी हॅड आर्ग्यूड दॅट की क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी म्हणजे एक्झॅक्टली जालें कितें. अँड इन द से दे हॅड मेन्शन की जे डोनेशन्स जे तेंगेले फंड्स आसा सम डॉक्युमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू सम एविडन्स जाय ताका लागून तांकां हें केलें म्हणून तेणी मेन्शन केल्लें इन द से. बेस्ड ऑन दॅट वी हॅड आर्ग्यूड की बाबा दे आर नॉट इन्वॉल्ड इन क्रायम आनी सिम्पली त्या डोनेशन फंड्सा लागून तांकां तेणी प्लांट केल्या म्हणून. म्हणल्यार आमचे जे एप्लिकंट्स आसा तांकां केसीन घेतल्या म्हणून. This is with regards to the incident of the murder case of Ali Khan at the Masjid Mehta in Gobal, wherein we have filed bail for one of the accused, Nizamuddin, and we have taken the defense of an alibi. The Honorable District and Sessions Judge, Judge Ram Prabhudesai, was pleased to grant bail to the accused applicant by imposing conditions upon him. The conditions will be uploaded by the Honorable Court in the afternoon sessions. However, the bail was granted on based on furnishing surety of ₹25,000 of 2 sureties. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.